युजल आमचे टायमार ओपन करता पळय शॉप, सो आमी एज युजल आमचो टायम चलतालो. सो इवनींग आमी 4:30 पावले म्हणल्यार तो सडनली न्हय ते दिसा कितें जालें, तो 2 दीस पयलीं येयलो आमच्या दुकानाचेर पळोवपाक कितें चेन जाय आपल्याक, ब्रेसलेट जाय आपल्याक. सो आमचे सगळे कस्टमर आसता पळय ते नोन कस्टमर, अननोन आमी चडशे एटेंड करिना. सो हांवें म्हणलें म्हाका टायम ना आतां, कित्याक म्हाजो टायमार आनी तेजो टायम न्हय, हांव भायर सरता तेन्नाच तो एंट्री करता चड करून. सो म्हाका म्हणलें आतां टायम ना, तूं मागीर यो. आतां आमचे कोण वळखीचे आसा जाल्यार आमी एटेंड करता. सो परत तो नेक्स्ट डे परत येयलो म्हाज्या कडेन आनी म्हाका तें बॅड फिलींग जालें. कितें बाबा 2-3 फावटी येयला न्हय, एका चल एटेंड करुया. सो म्हाजी सांजचे चली ट्युशनाक वयता न्हय, सो हांवें म्हणलें कितें चल तेका हांव फोन करून सांगलें तेका ट्युशनाक की हांव तुका 10 मिनटां लेट येता, एक कस्टमर येयला तेका एटेंड करता आनी येता. सो जप करून तेजे उपरांत आनीक 2 कस्टमर येयले म्हाज्या कडेन आनी हांव भितर सरलो आनी तेका हांवें चेन काडून दाखयली. चेन करून हांवें बाबा तुका चेन कसली जाय, म्हणल्यार कसली दाखय चेन, अशें न्हय बाबा सर्टन वेट नाका दाखय. आनी मातसो आपूच कसो आहा, म्हणल्यार म्हाजें तितलें लक्ष वचोंक ना तेजेर, बाबा तो चोर कसो. कित्याक आमचे असो इन्सिडंट जावंकूच ना न्हय शॉपार. सो मागीर दिली चेन आनी सडनली तेका फोन येयलो काय येवंक ना तेंय खबर ना म्हाका, कित्याक म्हाजें लक्ष दुसऱ्या कस्टमराचेर आसलें. ते म्हणलें म्हाका वेट करून दाखय. सो पापा आहलो फुड्यान न्हय, चेन काडली आनी दवरली न्हय, तेणें हातीन काडली आनी सडनली फोनाचेर उलोवंक लागलो, तुका चेन जाय काय ब्रेसलेट जाय, तूं बदल सांगताले तूं चेन जाय म्हणून, आतां ब्रेसलेट जाय तुका, असो तो कंटिन्यू उलोवंक लागलो. उलयना फुडें म्हणलें म्हाका टायम, हांव बिजी जालो न्हय. सो त्या कस्टमरान म्हाका म्हणलें आपल्याक मातशें वेट करून दाखय. सो हांव तेवटेन डायवर्ट जायना फुडें तो पापाचें लक्ष ना तेजेर, म्हाजें लक्षच ना. सो डायवर्ट जायना फुडें हांव म्हाजें तेजेर लक्ष आसलें तें, पण डायवर्ट जायना झप करून तो भायर सरोन झप करून तो गेलो पळय, तो क्लीक जालो म्हाका गेलो तो. क्लीक जायना फुडें ताणें पापाक म्हणलें अरे पापा चेन रे. हांव म्हणलें चेन पापा ब्लायंड कसो जालो जावन पापा कांयच खबर ना. पापाच्या समोर हांवें दिल्ली ती चेन, पापा कांयच खबर ना. म्हणजे चेन रे पापा. जप करून म्हाका टायम ना भायर सरपाक, कित्याक ती आनी 2 कस्टमर आसली पळय ती सामकी हेजेर आसली भायर सरता पळय. सो म्हाका टायम वयता म्हणसर तो नाच जालो तुमच्यातल्यान वचपाचो. तेजे उपरांत मागीर आमी सोमते टायम काडून सोमते म्हापसा पुलीस स्टेशनान येयले, कंप्लेन केली आनी PIन आमकां भयंकर सपोर्ट केलो. तुमकां भियोनाका, तुमकां म्हणलो एक दिसा भितर तुमचें मॅटर क्लियर करून दिता. 24 तारखेक 7:30 सुमार चोरी जालो म्हणून म्हापसा तो चेन घेवन पोवप म्हणून, त्या खातीर आमी जी CCTV फुटेज मेळिल्ली पळय ती आमी आख्खे ऑल गोवा सर्क्युलेट केली. आनी ज्या कारणान आमकां कळ्ळें की तो वास्को रावपी म्हणून, मागीर आमी थंय कोऑर्डिनेट केले वास्को PSर आनी त्या इन्फॉर्मेशना वयल्यान वास्को पुलीस स्टेशनाचेर तेका एड्रेस दिला, त्या हेजेर तेका धरलो आनी तेका हाडून वास्को पुलीस स्टेशनाचेर दवरलो. मागीर आमी वचून तेका वास्कोसून नांव हाडलो, तेजें नांव सेलेस्टिनो मार्सेल फर्नांडीस, रावपी वास्को निवड.